मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शिरसी मारिकांबा जात्रा हांगा घडत असा सर्व लोकांक आश्चर्य एकदम दोन स्वामी कशी आयल्याची येवनी अचानक सर्जिकल स्ट्राईक केली तशी दिसता तुमका। अचानक शिरसी लोकांक थोडे घुसपूस आशिल्ले येता येता वता येता समज आता बाकी लोकांक वच नाशिल्ले आत्ता कळता हो स्वामी जात्रेक पावल्याची म्हणून। बट हरशीची अवलोकन करचे गेल्यार आईचे दिवस म्हयनो वर्ष कुठू हे केल्यार ताजे मागची वयके एक कथा राबून घेन आसा। आईच्या दिवसाक 2 तारीख मार्च 2 तारीख आणि 2 तारीखाक 2 स्वामी शिरसीक येता आसाची। तदनंतर मार्च महिने सो 3 आंकडो सो 3 काम करून वता आसात 2 स्वामी। एक म्हळ्यार हांगा मारिकांब देवीले दर्शन जाले, दुसरे गोपाल कृष्ण देवाले दर्शन जाले, तिसरे वापस वताना सिद्धापूर लोकांक थोडे मंत्राक्षर दिवन घेवन वचचे आसा। सो 2 स्वामी 3 काम करून घेवन वता आसात। आता वर्षाच कसं संबंध की म्हळ्यार आश्चर्य दिसताले केन्ना आयिल्ला उरताले किंतु खरें सांगपाक गेल्यार 4 वर्षा पयले आमी हांगा शिरसी जात्रेक आयिल्ले तेन्ना आमी पूर्वाश्रमांत आशिल्ले आणि हे जात्रेक आयिल्ले नंतर आमी कडेन मठांत प्रवेश घेतिल्लो आसा। तेन्ना 2014 आमी हांगा जात्रेंत आयिल्ले। आमकां समय याद आसा त्या तारीख वयके मॅच जाता तारीख न्ही तारीख चेंज जायत वता तुमगेले शिरसी जात्रेचे तारीख चेंज जाता उरता किंतु म्हयन मात्र लागी लागी मार्च लागी येता। फेब्रुवारी मार्चान तूं येवचेची काय यमते खंय तरी अधिक मास कसं आयल्यार थोडे मुखार वताले बट मोस्ट ऑफ द टाइम ते मार्चांत येता फाल्गुन मासांत तूं येवचे होळी टायमारीची येवचे आणि खंयच वर्ष जात्र उरता त्या दिवस शिरसीन तूं होळी खेळनाची। हे एक हांगाची एक रीती रिवाज आसा। हांगा होलिका दहन आईच्या दिवसाक होलिका दहन आसा किंतु अंदू वर्ष होलिका दहन ना आणि हांगा रंगपंचमी खेळचे ना। सो असल एक रीती रिवाज हांगा दवरून घेतिल्लो आसा। सो तशी पळयतना सामान्यतः मार्चांत तो ना येता। सो तारीख सोडा खाली आमगेले 2026 ऍड केले म्हळ्यार 2, 2 आणि 6 केल्यार 10 येता आणि म्हयने म्हळ्यार तिसरे म्हयनो मार्च महिने म्हळ्यार 3rd। सो 10 आणि 3 ऍड केल्यार 13 जाता आणि 13 वर्षा पयले आमी हांगा आयिल्ले। सो त्या निमित्तान आमगे लेखाक कशी तरी एक मॅच जाता आसा। देवान येवची तशी मारिकांबा देवीन जावो गोपाल कृष्ण देवान जावो प्रेरण दिवन घेवन हांगा येवची तशी केले। सामान्यतः हे संदर्भार आमी एक पर्तगाळी उरताची ना आनी खंय की धूर मुक्कामांत उरताची हे बेल्टांत आमी उरनाची सामान्यतः त्यातकून येवचेक अनानुकूल की येवचेक जेलना उरताले किंतु हे पंत आमी सागरांत आशिल्तना हे जात्रा महोत्सव आशिल्ल्या निमित्तान उठलोक थंय कोरून घेवन हांगा येता आशिल्ले। एक ना सागरा येवन जात्रेक वता आशिल्ले ना थोडे लोक जात्रेक येवन घेवन हांगा येता आशिल्ले सागरा कित्याक म्हळ्यार 2 स्वामी आसा न्ही ह्या म्हणून। सो अशी करून घेवन हे करता आशिल्ले हगूर 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 जात्रे वचे वे अशी उठे येताना आडना वचून येवे म्हणून घेवन आमी हे केले आणि आयच्या दिवसाक हे उठुट्याली जाता आसा। 4 वर्षा पयले आमी हांगा आयिल्ले 2 स्वामी हांगा आगमन जावचे 2 तारीख तेन्हीशीची। आता तुम्ही जर मारिकांबा पळयल्यार ते सिंहाचेर बशीन तुमकां दिसून येता। समज तुम्ही अवलोकन केल्यार आता फोटो पळयनाकाची आसकी ना म्हणून बट आसा। सो ते सिंहाचेर बशील तसले मारिकांबा देवी। सो आयच्या दिवसाक उभय स्वामीला प्रवेश वैकेची सिंह राशीचेरीची हांगा घडील आसा।
सो हे अंतिम क्षण सिंह राशीचेरी हे घडता आसा. सो अशी एक योगायोग आयच्या दिवसाक तारीखे लेखान म्हणा, म्हयन्या लेखान म्हणा, वर्षा लेखान म्हणा, नाजाल्यार राशी लेखान म्हणा, उट्टूची हांगा मेळ घेवन येता आसा. तेन्ना आमकां आयिल्ले समय याद आसा 2014 कित्याक की म्हळ्यार 2013 आमगेले वेंकटरमण देवस्थान ओपनिंग जाल्लें. वैशाख शुद्ध द्वितीया दिवसाक 2013 थंय ओपनिंग जाल्लें आनी 2014 हांगा मारिकांबा देवस्थानांत हांगा जात्रा आशिल्लें. आमी कित्याक उडगास की म्हळ्यार थंय कोण अर्चक आशिल्लो थंयची आमी 2014 वास्तव्या थंय आशिल्ले. 2014 केन्ना आमी जात्रेक आयिल्ले तेन्ना थंयची वेंकटरमण देवस्थानांतूची सकल बेसमेंटांत थंय घर आसा. सो आमी थंय वचून गेलो. हांगा एक ओणी आसा, ते ओणींतल्यान वचचे. मेन रोड आसा बट आमी ते ओणींतल्यान गेलेले आनी उठूची आमकां आतांही याद आसा. आतां तेय ओणी आमकां ना बट आमी गेलेले उठूची आमकां आतांही याद आसा, स्मरण आसा. आनी येद्रातुल्यान आमी गेलेले. किंतु हे पंथा शिरसी लोकांनी ताजे किंता चड वचून मुखार मस्त येद्रा वचून देवीक आरती करून एक सर्व समाज बांधवाल तर्फेन आरती ना सर्व समाज बांधव तुम्ही लेखताले की स्वाम्यान आरती केले ना स्वाम्यान फूल घाले, किंतु आम्ही थंय घालताना उट्टू समाज लोकाल तर्फेनच आम्ही थंय समर्पण केले ना थंय देवीक आरती केले. तो ताजे संपूर्ण श्रेय आमगेल्या समाज बांधवांक ना तिगेले संपूर्ण अनुग्रह तुमकां प्राप्त जावो. आणि हे जात्र करचे कारण ते कित्याक की म्हळ्यार 2 वर्सां एकदा तिगेले हांगा आगमन जल्तना ना जात्र करचे तसलो उद्देश कसन की म्हळ्यार बरे मुखावेल दिवसांत वृष्टी जावका म्हळ्यार पावस पडका, सुख समाधान गांवांत सुभिक्षता प्राप्त जावका म्हणल्या उद्देशानच हे जात्रा महोत्सव चलोवन घेवन आयिल्लो आसा. पयलीं नाशिल्ले कडे हगूर 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 हे एक आरंभ जायत गेले आनी आतां हे एक व्हड एक उत्सव जावन गेलो हे जाल्लो आसा. संपूर्ण उत्तर कन्नडांतू ना उत्तर भारतांतू असले एक महोत्सव घडचे हे सिरसीन मात्र म्हणून प्रख्यात पाविल्लो आसा. बाकी कडेन येत जाता आसा शिमोगा की, सागर की, यल्लापूर की, औंद वर्ष उट्टू कडे जाता आनी एवरी 6 वर्ष उट्टू कडे जात्रा येता. म्हळ्यार सागरान 3 वर्सां एकदा, हांगा 2 वर्सां एकदा. सो एवरी 6 इयर्साक यल्लापूर, शिमोगा, सागर, शिरसी हांगा उट्टू कडे जात्रा महोत्सव उरता. आनी तसले एक वर्ष 2026 है. 2020 मे बी तसले एक चान्स आशिल्ले, किंतु तेन्ना कोविड आशिल्ला जेन्ना तितले विस्तारान करचे जालना. किंतु संतोषाचे हे कसन की म्हळ्यार तेन्ना फाल्गुन मासांतू आमी हांगा आयले आनी करेक्ट 2 महिन्यानंतर 2014 जून महिन्यांतू आमी पर्तगाळी पावले. आणि पीठाधिपती जाल्या नंतर आज फर्स्ट टाइम हे जात्रा महोत्सवांत आम्ही सहभाग जाता आसाची. सो हाका संपूर्ण श्रेय शिरसी समाज बांधवांक वता. उभय स्वाम्याक एक स्वामी असल्यार कशी मॅनेज करेता बा, हांगा 2 स्वामी आसाचे. दोन्ही स्वाम्याक आम्ही त्या स्वाम्या पळोवका ताणे आमकां पळोवका म्हळ्यार मस्तीतले हे आसा. तांणी मुखार आमी मागची तांणी मुखार. सो उट्टू कडेन पळोवन गेलो प्रोटोकॉल हे करून गेलो मॅनेज करका. किंतु तुमगेले हांगा लोकल वट्टू आशिल्ले तसले वडनाट तांगेले वट्टू आशिल्ले तसले संबंधा निमित्तान कसने नाशीची बरे आराम रितीर वचून घेवन आयले. केलो लोकांनी सांगिल्ले रश आसा ना ट्रॅफिक लागता. एक चूर म्हळ्यार एक चूर वयकेची ट्रॅफिक लागनाशीची डायरेक्ट वचून घेवन दर्शन घेवचे तशें हे केल्लें आसा. जास्तीन जास्त मारिकांबा देवीक एक नमुना दुर्गा स्वरूप म्हणून घेऊन हांगा चिंतन करताचे. एक विशेष रितीन उग्र रूपाचे दुर्गा स्वरूप म्हणून घेऊन हांगा चिंतन केल्लें आसा. आमगेल्यांतू वैकेची कलौ चंडी विनायको म्हणून सांगिल्लें आसा. कलियुगांतू विनायकाले आनी चंडी दुर्गाले उपासना विशेष रितीन सांगिल्लें आसा. तेनेशीची आमकां गुर्त आसा महाभारत युद्धांतू एक संदर्भ येता की पांडवांक एक अज्ञातवास करचे उरता. अज्ञातवास कसन की म्हळ्यार तुमगेले आयडेंटिटी धांपून घेवन तुम्ही 1 वर्ष वास करता. म्हण कोणाक कळनाशी उरता हो पांडवू, हो अर्जुनू, हो अशी तो भीमू ना यो युधिष्ठिरू. तांगे नांव वैक कळ्ळें म्हळ्यार तागेले आनी वापस तितले वनवास करता म्हळ्यार असले एक प्रोलॉंग प्रोसेस आशिल्ले.
तो तांकां 12 वर्ष की 13 वर्ष वनवास करचे होड न्ही, ते 1 वर्ष अज्ञातवास काडचे म्हळ्यार व्हड प्रॉब्लेम. कोणाक सांगचे जायना म्हळ्यार तेन्ना कसं ना प्लास्टिक सर्जरी काय नाशिल्लें, चेंज करून घेणो उरून घेणं हें करचें. आणि उठ लोकांक परिचय आशिल्ले, पांडवाल तितले एक प्रभाव आशिल्ले. सो इतलं असताना ते अज्ञातवास करचे म्हळ्यार अत्यंत कठीणाई विषय. तेन्ना युधिष्ठिरानं प्रार्थना केलें म्हळ्यार आवसू लागली. ती आवस म्हळ्यार कोण की म्हळ्यार दुर्गादेवी. थंय तो प्रार्थना करता. प्रार्थना कोण जाल्या नंतर दुर्गादेवी अभय दिता. अभय कसं दिता की म्हळ्यार मत्प्रभावाच वत्सर्वान् विराट नगरे स्थितान् न प्राज्ञा संती कुरवः नराः तन्निवासिनः म्हणून न्हू दुर्गादेवी अभय प्रसाद दिता. हे संपूर्ण पांडव खंय वचून घेवन वास करता की म्हळ्यार विराट नगरांत वचून वास करताचे. विराट नगरांत तुम्ही अज्ञात वास कराची आणि तुम्ही थंय वास करताना मागेल प्रभावा निमित्तान मत्प्रभावाच वत्सर्वान् मागेल प्रभावा निमित्तान तुम्ही सर्वही जन सर्वही पांडव द्रौपदी सहित थंयचे कौरव जावो ना नर थंयचे गांवचे लोक जावो ना तर निवासी कोणेय जावो तुमगेले परिचय कळनाशीची 1 वर्षाचे अज्ञात वास बरे रितीन जावं तशी रक्षण हांव दिता म्हणून दुर्गा देवीनं त्यांना अभय प्रसाद दिली. अर्थात आमको वैकेच आवसो हांगा आसा मारिकांबा रुपारी तिगेले शरणागत जावन गेले अनेक कसन की म्हळ्यार तिगेले लागीं आमगेले शरण इतलो आसा. तिगेले शरणांत उठू गांवचे लोक आसवय तांतू आमगेले समाजाचे एक शरण थंय आशिल्ले निमित्तान आमगेले समाजाक एक गौरव की आमगेले एक वैदिक थंय एक मुहूर्त दिता. थंयचे तागेले मुहूर्ता निमित्तान थंयचे कार्यक्रम चलता. हे ताकाय एक अभिमानास्पद अभिमानाचे एक गौरव आणि आमच्या एक समाजाचे एक गौरव की आमगेले समाजाचे वैदिक इतलो व्हड जात्रेक मुहूर्त दिसतले म्हणले एक आमकां संतोषाचो विषय. ताणे तागेले कळकळी विनंती तुमगेले की सांगिल्लो आसा. आता ते तुमगेले वयर आसा कशी ते स्वीकार का कशी ताजे बद्दल आम्ही काळजी घेऊ का ते तुमगेले हातांत आसा. मुखावेल दिवसांत तुम्ही जागृत जावन गेलो ते देवीले सेवे करचे तशी कशी तुम्ही उत्साह घेताची ते तुमगेले हातांत आसा आणि तुम्ही 100% ताजे बद्दल लक्ष घेता म्हणून हे संदर्भार आम्ही सांगता. म्हळ्यार त्या न्हयशीची सर्व लोकांक मनाक एक थोडे एक बेजार हांगाच्या लोकांक गोपाल कृष्ण देवस्थान लोकांक. कारण कसन की म्हळ्यार स्वाम्यान प्रतिष्ठा वर्धंती बरे रितीर केल्या. प्रथम वर्धंती एक बरे रितीर करता म्हणटना पर्तगाळी मठा फंक्शन आमकां कसा डिसेंबर 4 तारीखाक 2025 तुमगेले वर्धंती आशिल्ले. आमकां गोत आसा उठू शिर्षिकार लोक न्ही हांगा गोपाल कृष्णालय कोणें ना. गोपाल कृष्णालय दोन्ही लोक एक शरण भट्ट आणि गोपाल कृष्ण बाकी उठू लोक पर्तगाळी मठांतूची आवक जावक हे ते म्हळ्यार त्या प्रमाणारी तुमकां प्रथम वर्धंती उत्सव करचेक जालें नाशिल्लें. किंतु आयच्या दिसाक ताजे कसन एक लोप जाल्ले आयच्या दिसाक कंपेन्सेशन केलं म्हणजे न्हू आमी लेखता म्हळ्यार कसन तुमगे मना आशिल्लें हे संवत्सरा भितरी तुम्ही हांगा येवका म्हणगे न्हू ना येवका आशिल्ले एक आयल्यार एक बर जाता आशिल्लें म्हणून तुमगेले कसन इच्छा आशिल्ले ते गोपाल कृष्ण देवान सत्य करून दिले म्हणगे न्हू सांगचेक संतोष जाता. म्हळ्यार आणि एक स्वामी न्हय 2 स्वाम्यांकच देवान हांगा हाडून घेतले आणि पुनवे लागीची कित्याक म्हळ्यार पुनवे लागीची प्रतिष्ठा घडिले पुनवे लागीची हांगा येवन घेवन पावले आणि आयज टू डेट जर ऍड केले 3 तारीख 2 तारीख 3रे म्हयनो आणि 2026 ऍड केल्यार कितें जाता 3 to 5 5 + 10 15 जाता आणि तुमगेले हे प्रतिष्ठा वर्धंती वयके 15 तारीखाक घडिले. सो उठूची आयच्या दिवसाक मॅच जावता तसले एक संदर्भ आणि आमकां विशेष जावन गेलो हे एक देवस्थानाचे ना हे जागे बद्दल ना हे भूमी बद्दल अत्यंत आमकां एक लगाव आसा. कारण कसन की म्हळ्यार लास्ट इयर आमी हांगा वर्धंतींतल्यान भायर सरताना आमकां याद आसा डिसेंबर 18 तारीखाक आमी हांगातल्यान भायर सरिले. हे आमकां याद कित्याक आसा की म्हळ्यार एक विशेष कार्य त्या दिवस घडले. ते विशेष कार्य घडिल निमित्तान आमकां हे देवस्थानाची उडगास आसा आणि हे इंदिराकांत तीर्थ सभागृहांतूची ते घडिले आमकां मस्त संतोशा विशय. एक कसकी एक आमगेले
होड एक डॉक्युमेंट आमकां जावंक आशिल्लें आनी आमी एप्लाय केलें. मस्त वर्षांतल्यान मेळताना आशिल्लें. मस्त ताचे बद्दल हें जाता आशिल्लें. लँड रेकॉर्डा बद्दलच आशिल्लें आनी ते लँड रेकॉर्ड मेळ्ळेर एक व्हड विशय आमगेले क्लियर जाता आशिल्ले. सो मस्तीतले प्रयत्न केले. उठो हें जालें. करेक्ट आमी भायर सरचे दिवस 18 डिसेंबराकच आमकां ते प्राप्त जालें आनी प्राप्त जावन गेलो आमगेलें कार्य त्या दिवस घडलें. मस्त ताचे बद्दल संतोश आसा म्हळें. सो हेय आयच्या दिवसाक आमकां सांगचें संतोश जाता. मुखावेल दिवसांत तूं अशीच सर्व समाज बांधवांनी एकत्रित उर गेलो ते मारिकांबा देवीले नाजाल्यार हांगा गोपाल कृष्ण आसा, विष्णू मठ आसा, नाजाल्यार वेंकटरमण आसा, असल अनेक देवस्थान आसाची सर्व ही देवालय सेव करता असल भाग्य आमगेल समाज बांधवांक प्राप्त जाल्लें आसा. वेळोवेळी थंय दर्शन की इत्यादी करचे. केलो लोकांक दिसता कसले दर्शन करचे, कसन ताजे उपयोग आसवे इत्यादी म्हणून दिसता. बट जालें तितले आमी देवाल दर्शन करचेक आमी वचका म्हळें. कोणकी एकलो कुरडो, आमी अनेक पंत सांगताची एकलो कुरडो दोळ दिसना ताका, बट प्रति दिवस देवस्थानां वता आशिल्लो. दोळ दिसल्यार देवस्थानां गेल्यार ना, कित्याक की म्हळ्यार दोळ आसा, देवाल दर्शन जाता, आरती केल्यार पळोवचें मेळटा. बट हो कुरडो आशिल्लो तसलो व्यक्ती प्रतिनित्य देवाल दर्शनाक वता. हेची ताणें परिपाट कोणकी एकल्यान विचारली, अरे बाबा तूं कित्याक देवा दर्शनाक वता? तूं देवा दर्शनाक वचका म्हणून ना, कित्याक म्हळ्यार तुका दर्शन घेवचें कसलेंय तुका अवकाश ना, कित्याक म्हळ्यार तूं कुरडो जावन आस न्ही. त्यातकून तुका देवाल दर्शन करून प्रयोजन ना आनी कित्याक तूं येवन गेन देवाल दर्शनाक करता मगे न्हू अशी विचारतना त्या व्यक्तीन बरें एक उत्तर सांगलें. ताणें कसन सांगलें की म्हळ्यार हांव कुरडो आसा, म्हाका दोळ दिसना, म्हाका देवाल दर्शन करचेक जायना उरो, बट देवाक दोळस न्ही तो म्हाका पळयत न्ही म्हणून न्ही हांव थंय वता म्हणून न्हू सांगेलें. ताका कळत न्ही हांव कुरडो आसा, देवाक दिसता न्ही त्यातून देवाल दृश्टी म्हाजेर पडो म्हळ्यार कितें रे हांव थंय वता. तशीच आयच्या दिवसाक सर्वय समाज बांधवाल तर्फे आमी थंय गेले निमित्तान, थंय वचून गेलो देवाल दर्शन केले निमित्तान ते मारिकांबा देवीले दृष्टी आमच्या संपूर्ण समाज बांधवांक प्राप्त जावन गेलो. तिगे निमित्तान सर्व लोकांक एक अनुग्रह प्राप्त जावं म्हळें. तशीच हे एक उभय स्वाम्याले आतां आमी वचून पळयले नंतर कळ्ळें हांगा येवका की नाका म्हणून. म्हळ्यार हांगाचे सिच्युएशन आमकां वतना कशी आसा कितें आसा आमकां सांगची सुलभ. अरे आमी येताचे तुमी थंय वेवस्था करा, बट थंय कसले प्रॉब्लम आसा, कितले लोक आसा, कितले लोकांले मिडिया आसा, थंय तुल्यान फोटो काडटा आसाची, व्हिडिओ काडटा आसाची, आमकां कळवळ कसन की म्हळ्यार फाल्यां आमगेले निमित्तान तुमकां त्रास जावचे नाका म्हणून. कित्याक की म्हळ्यार आनी 2 दिवसाचे कार्यक्रम आसा. फाल्यां आतांची सांगिल्ली तशी शरणान पास 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 म्हणून न्हू गडे उभय स्वामी कापून हाडले हे त्यानी फाल्यां तुमकां एक ब्लेम जायना शिवरका म्हळ्यार आमगेली इच्छा. सो ते आलोचन करून घेवन आमी एक 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 पावल घालता आशिल्ले. सो हे उठूची कार्य करताना मस्त लोकांना सहकार दिले. विशेष जावन वरेंद्र कामतीन जावो, नाजाल्यार हरीश पंडितान जावो, ना शरण आचार्यान जावो, ना हांगा समाज बांधवान जावो, मस्त लोकांना हे केल्लें आसा. आतांचे आमी पळयले हरीश पंडिताक तोचीची पोलीस इन्स्पेक्टर सारकी करत आसा. आमकां गोतना तो गेले एक स्टार घालता तसले एक कॉन्स्टेबल म्हणजे थंय आसा PSI की कोण ताका सांगता राजेश बाबू आमेल माडो तुके म्हळ्यार हाणें ऑर्डर दिवचे, हाणें पास करून घेवचे. सो तसंच तरेचे संबंध पोलिसा वटू संबंध होची एकदा पोलीस सारखी दिसता म्हळ्यार सिव्हिल ड्रेसारी. सो इतले ताणें हें केलें आनी आतांय तो हांगा ना. आतां तो थंय गेल्लो आसा पोलिसांक थंय खाण दिवचे बसला. कित्याक म्हळ्यार आनी वापस कोंबड्या सोडका न्ही. सो तांकां कुसलेसूच आसा थंय वचून घेवन खाण दिवन घेवन आमच्या ड्रायव्हराक खाण दिवन घेवन तांकां घट्टी करता आसा. कित्याक म्हळ्यार वापस स्वाम्यान वता तांणी त्रास दिवचे न्ही म्हळ्यार आसलें. निस्वार्थ जावन येनो तांणी एक सेव करचे. स्वाम थंय आसाची कशें म्हाका गोत ना मरे स्वाम्यान वता त्रास जायना आनी हांणी लोकांक सपोर्ट करता. सो अशें तरेची एक भावना आशिल्ली तसलो हरीश पंडित की नाजाल्यार शरण हो ते आयले पुढे एकदम उठून बसला. थंय वयर वचून स्वाम आयले ते ताट घेवका आमगेले पद्धती प्रमाणे स्वाम्याक थंय दर्शन करूं सुका. थंय एक हाडीच तसले एक कशें एक स्वाम्यान भेटीक वस्तू हाडे ते सर्व ही देवीक एक समर्पण करता म्हळ्यार कितें तरी ते एक बॅरिकेड घाले आणि बॅरिकेड उठून घेन त्या सायडीन वचून घेन म्हळ्यार एक भावना
ही एक भावना पळयतना एक आमकांही संतोष जाता. असल एक समाजाचे एक आम्ही गूर उजल्ले, एक आमकांही एक धन्यता भाव निर्माण जाता. जे स्वाम्याची फिरी कसं करते तत्पर जाऊन हे करताची. सो आणि मस्त कमिटी लोक असाची खाली कपाले हे करताले हांगे लोकांना यात्रा दिशील मळ किती कसं झालं मळ किती आम्ही सांगलाय. मस्त लोक फोटो काढता असाची, मस्त लोक स्वामी येता असा मळ किती व्यवस्था केली असाची, मस्त लोक परिश्रम घेता असाची. आजी विष्णू मठातुल्या ना हंगाची आढळीत मंडळी येईल असाची, त्यांनी वैद्यची सहकार दिलाय. म्हळ्यार एक आयल त्यांना थैंबच एक पद्धती किंतु देवाल अनुग्रहानं आज आम्ही मारिकांबा वताना त्या वाटे तुला पहिले दोन्ही देवाल दर्शन करूनच येऊच तशी देवानं कडल्या. ऍक्च्युली तशी वय काय तशी किंतु मुद्दाम विष्णू आणि व्यंकटरमणाला दर्शन करूनच बाहेर तुला दिला, बाहेर तुला कळसात दर्शन तरी झालं नाही म्हणजे एक समाधान असं म्हळ्या. आणि मुकावील दिवसांतू कशी अवकाश मिळता तशी तशी येऊच तसल्या संदर्भ आम्ही पळून घेताची आणि चढ समय आम्ही घेण्याची. किंतु संपूर्ण व्यवस्था केल्याबद्दल उभय स्वाम्याक एक ह्या एक दर्शन घेऊच तसला अवकाश कोण देत बद्दल पुनः आम्ही संतोष अभिव्यक्त करताच म्हळ्या. देव सगळ्यांक बर घडवो. तुमगेल घरांतू तुम्ही करत असल्या उद्योग व्यवसायांतू तुमगेल घरांतू तशी ह्या देवस्थानाच्या प्रांगणांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेल आशीर्वाद परभाषणाच्या मंगल घडताची. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. वागर्थाव्य संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ते जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं. प्रथम देवगुरूंचे स्मरण करून तसेच गोपालकृष्ण देवाचे स्मरण करून उपस्थित जमिल्या सर्व शिष्यवर्गांस भक्तवर्गांस प्रीतीन नारायण समोर आशीर्वाद करतात. आयचे दिवस तसे पळोवच्या गेले जाल्यार फाल्गुन शुद्ध पौर्णिमा आणि आता काही वेळानंतर पौर्णिमा लागतात. म्हणताना होळी, होलिका दहन आणि एक तसे पळोवचे गेले जाल्यार हो एक प्रकारचे सण पण आसा आणि एक प्रकारचे तसे पळोवचे गेले जाल्यार एक वेगळेच ताजे एक स्वरूप उरता म्हणून सांगचे विचार. अशें आसतना आज हांगा आमी आणि गोकर्ण मठाधीश दोन्ही स्वाम्यांनी हांगा मारिकांबा जात्रा ह्या मारिकांबा देवीचे दर्शन घेवचे. त्याचबरोबर हांगा गोपालकृष्ण देवस्थाना हांगा भेटी दिवची म्हणटाना शरण भटान आमकां तेन्ना विनंती केल्ली आमी काही आमगेले व्यस्त कार्यक्रमा निमित्तान आमकां येवचें जाय न्ही जाल्यार ही कशी आज योगायोग पळया. मारिकांबा जात्रा म्हणटाना मनुष्याच्या जीवनांत शक्तीची उपासना ही अत्यंत श्रेष्ठ जावन आसा म्हणून सांगचे विचार. शिव आणि विष्णू जावं खंयचेय देव उरो तातूंत तातूंत शिव आणि विष्णू हे तशें पळोवचें गेले जाल्यार शक्तीक अनुसरून आसा. कारण शक्ती शिवाय जगत हे चलचे महत् दुर्लभ आसा म्हणून सांगचे विचार. विष्णून सुद्धा स्थिती जरी म्हणजे संरक्षण जरी स्थिती जरी हे करचे असले जाल्यारही महालक्ष्मीची कृपा महालक्ष्मीचे सहाय्य हे घेवचेच पडता. संहार करचे वेळे ईश्वराक सुद्धा शिवाक सुद्धा पार्वतीचे सहाय्य हे घेवचेच पडता. आता तुम्ही विचार करतले माता म्हणटाना जिने शेरडुआंचे रक्षण करूंक जाय, शेरडुआंक संगोपन करूंक जाय, सर्व काही ठीक आसा जाले जाल्यारय कालमान परिस्थितीनुसार तशी पळोवचें गेले जाल्यारय देवाक सुद्धा स्थिती आणि संहाराचे असले जाल्यारय शक्तीचे सहाय्य हे घेवचेच पडता. कारण शिव म्हणटाना शिव हो शब्द अंतूचं शक्ती हे आसा. तातूंत जर इकार जर ना जाले जाल्यार शव जाता. शव म्हणल्यार तुमकां गत आसा. म्हणटाना मंगलकारक शिव म्हणटाना तातूंतच
शक्ती ही आसाच. ताजे खातीरच हांगा मारिकांबा म्हणटना ताजे बद्दल आता सर्व काही विचार हांगा शरण मठान सांगले. तुम्ही सर्वांनी ते विचार आयकलेच. आमी आनी पुन्हा ताजेर कांय उलयना. एकंदर सांगचे विचार कितें म्हणले जाल्यार आयचे दिवस पळया तुमी सोमार आसा आनी सागरांत आमगेले दोनी मठाधीशांचे वास्तव्य थंय प्रतिश्ठा जावन 60 वर्ष पूर्ण जाल्या निमित्तान वज्र महोत्सव गेले काही दिवस अनुष्ठान इत्यादी सर्व काही दोन्ही स्वाम्यांच्या उपस्थितीत सर्व सागरचे शिष्यवर्गान भक्तवर्गान त्याचबरोबर तुम्ही सुद्धा शिर्शी म्हणा, सिद्धापूर म्हणा, शिमोगा म्हणा, इतर सर्व काही सर्वत्रकडचे भक्तवर्ग शिष्यवर्गान येऊन त्या कार्यक्रमान उपस्थिती लावून एक देवगुरूंची कृपा संपादन करून घेवच्या दृष्टीनं तसेच देवतांचे दर्शन घेऊन आपल्या ह्या मनुष्य जन्माचे जर बरे जर जावंक जाय, त्याचबरोबर मनुष्य जन्माचे लक्ष कल्याण गुण परिपूर्ण जावन आशिल्लो परमात्म्याचे भगवंताचे कृपा संपादन करून घेवंक जाय ह्या दृष्टीन म्हणून हे अनुष्ठानादी हातून भाग घेवन हो कार्यक्रम जाल्लो आसा. अशें म्हणटना आयच्या दिसाक हांगा मारिकांबा देवीची जात्रा हांगा जायत आसा. जात्रा म्हणटना एक प्रकारचे उत्सव, एक आनंदाचे एक वातावरण म्हणा, त्याचबरोबर हे लौकिक हातून जाले. तसे पळोवचें गेले जाल्यार उत्सव म्हणटना मनपूर्वक जावन देवीची स्तुती उपासना आराधना, देवतांची स्तुती उपासना आराधना हे आमी पूर्णतः मनानं आमी देवाची उपासना आराधना करता तेन्ना आमगेले भितर जो परमात्मा जो आसा तो परमात्मा आणि आमी सगुण रूपान पळोवचे उपासना करचे परमात्मा एकच आसा ही भावना ही लक्षात घेऊन तातून मेळचे हो आनंद, हो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो आनंद आमकां प्राप्त जाता म्हणून सांगचे विचार. एकंदर मनुष्याचे जीवन म्हणटना प्रपंचांतच आशिल्ल्या कारणानं प्रपंच हो तशी पळोवचें गेलें जाल्यार मनुष्याक किंवा जीव प्राणी मात्राक सर्वांक आवश्यक आसाच. हे प्रपंच म्हणटना सुद्धा ताका अनुसरून कर्मानुसारच ते प्रपंच हे जायत उरता. परंतु या प्रपंचाच्या हातूनय आमी निरासक्त कशे जावचे, भगवंताची उपासना आमी कशें करचे, देवीची उपासना आमी कशें करचे हाजे मार्गदर्शन जर जावंक कोणें करूंक जाय जाल्यार गुरू मुखांतर हे जावंक जाय म्हणून सांगचे विचार. कारण ज्ञान हे अत्यंत आवश्यक जावन आसा. नाही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते म्हणून सांगिल्लें आसा. त्या खातीरच हे ज्ञान आमी जर संपादन करून घेवंक जाय जाल्यार गुरू मुखांतर हे उपदेश आशीर्वाद मार्गदर्शन हे अत्यंत आवश्यक आसा म्हणून सांगचे विचार. योगायोगान आमगेले सारस्वत समाजाक एक न्ही तर 4 गुरुपीठ आशिल्ल्या कारणान तातल्या तातूंनी हांगा ह्या हातून दोन्ही संप्रदायाचे तुम्ही संप्रदायाचे विषय सांगले म्हणून तशी संप्रदायाचे विषय जरी असले जाल्यारय आमी ते मनान खंयचेय घेयनासतना आमकां मुख्यतः दोन्ही स्वाम्यांचे आशीर्वाद, दोन्ही स्वाम्यांचे मार्गदर्शन, संप्रदाय इतले जरी असले जाल्यार परंपरानुसार संप्रदायाक अनुसरून चलचे हे आसाच जाल्यारय खंयच्याय हातून मतभेद दवरी नासतना एकच समान हातून ते लक्षात घेऊन जर आमी परमात्म्याची उपासना तसेच गुरुपीठाची उपासना आराधना जर केली जाल्यार निश्चितच हो जो आनंद आसा हे जे आमकां समाधान जे आसा हे आमकां प्राप्त करून घेवच्याक अनुकूल जाता. नाही तर आपले कर्तव्य म्हणून आपलो धर्म म्हणून आपण त्याप्रमाणे ते चलूंक जाय म्हणून सांगचे विचार. भगवान श्री कृष्ण म्हणटना महाविष्णूचे 8वे अवतार म्हणटना तुमकां सांगचे विचार कितें म्हणले जाल्यार भगवद्गीता हो हिंदू आमच्या धर्माच्या हातून एक परिपूर्ण जावन आशिल्लो हे विचार म्हणटना तातूनच भगवंतानं श्रीकृष्णाक सांगिल्लें म्हणटना केवळ एक व्यक्तीक सांगिल्लें नाही तर सर्व चराचर सृष्टीक सर्व जगताक सांगिल्लो हो उपदेश म्हणटना आमच्या सनातन हिंदू धर्मांत हो मुख्य जावन आशिल्लो ग्रंथ म्हणून सांगचे विचार. अशें आसतना श्रीकृष्ण म्हणटना प्रकर्षेन आकर्षती. आमी श्रीकृष्ण म्हणटना आमी काळो रंग म्हणून आमी लक्षात घेतात. काळो रंग नाही तर प्रकर्षेन आकर्षती, आकृष्ट करून घेतात. आकृष्ट करून घेतात म्हणल्यार कशें तर आमचे मन हे चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथी बलदृढम जसे आसा ते मनाक आकर्षण कसे करून घेतात तर सात्विक हातून आकर्षण करून घेतात. राजसिक आणि तामसिक नाही तर सात्विक हातून आकर्षण करून घेतात.
तेज्या खातीरच सात्विक उपासना ही मनुष्याच्या जीवनांत अत्यंत आवश्यक जावन आसा. तेज्या खातीरच ह्या भगवद्गीतेंत निष्काम कर्म, त्याचबरोबर भगवंता बद्दल श्रद्धा निष्ठा भक्ती कशी दवरूंक जाय. केवळ ती श्रद्धा निष्ठा भक्ती केवळ सकाम अशी दवरी नासतना सकामा बरोबर त्याच्याच बरोबर निष्कामातून कशी दवरून घेवंक जाय. त्याचबरोबर सुख दुःख हे समान असं हे कसे लक्षात घेवंक जाय. त्याचबरोबर मोक्ष सुद्धा जरी मिळवंक जाय जाल्यार सुद्धा भगवद्गीता ही मार्गदर्शक जावन आसा. आणि सर्वांना नित्य निरंतर भगवद्गीतेचे पठन स्मरण वाचन आपापल्या परीन का असेना आता प्रत्येक भाषेन तशें आयिल्लें आसा. जाल्यारय संस्कृत भाषा ही देवभाषा म्हणटना तातूंतय अत्यंत एक सुंदर आणि आत्मसात करून घेवचे म्हणटना हळूहळू का असेना आम्ही त्या भगवद्गीतेचे चिंतन स्मरण पठन करूंक जाय म्हणून सांगचे विचार. अशें आसतना हांगा गोपाल कृष्ण हांगा देवस्थान हांगा पुनर्प्रतिश्ठा जावन 1 वर्ष पूर्ण जालें म्हणटना आयच्या दिसाक हांगा दोनी स्वाम्यांचें हांगा आगमन हांगा जालें. त्याचबरोबर सोमार दिसा म्हणटना पळय हांगा ईश्वराचें जो शिवलिंग आसा म्हणटना आज सोमार म्हणटना शिव विष्णू हे संप्रदायाच्या हातून जरी कितेंय जरी असलें जाल्यारय दोनी हातून भेदभाव ना अशी दाखोवन दितात म्हणून सांगचे विचार. तेज्या खातीरच आमी संप्रदाय आमगेले परंपरेनुसार चलोवचेच तातूंत कसलेय संशय ना आणि कसले तातूंत बाकीचे काय ना. जाल्यारय सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण ह्या श्रीकृष्णाची उपासना आराधना ही मनुष्याच्या जीवनांत अत्यंत आवश्यक जावन आसा. कारण भगवंतानच सांगिल्लें आसा अनन्यचेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्यां सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हणटना अनन्य चित्तानं खंयचेय विचार कितलेय संकट जरी आयले कसलेय कितेंय जरी आले जाल्यारय आमी भगवंताची उपासना आराधना ही आमी दिननित्य आमी चलूंक जाय म्हणून सांगचे विचार. जशें आमी जीवनांत प्रपंचाक प्राधान्य दितात. सकाळी उठयतकर आमगेले नित्य अन्य करून व्यवहारादी हाका शिक्षणाच्या हाका जावं खंयच्या हाका जे कितें आमचें जीवन चलोवंक जाय आपापल्या कर्मान ताजेनुसार प्रत्येक प्राणी मात्र मनुष्य म्हणा जीवन चलोवंक जाय तशी ताका प्रपंचाक जशी प्राधान्यता दिता त्याही पेक्षा परमार्थाक प्राधान्यता प्रपंची असोनी परमार्थ साधावा म्हणून सांगचे विचार म्हणटना अनन्य चित्तानं परमात्म्याचे स्मरण हे सुद्धा प्रपंचातलो भाग म्हणून दवरचे न्ही तर परमार्थाचो भाग आणि कर्तव्य. मनुष्य जन्म म्हणल्यार केवळ पुन्हा आणि जन्म मिळव जाय ह्या दृष्टीन कर्म करत प्रपंचाच्या हातून गुरफटून राहून पापपुण्यादी आपापल्या कर्माच्या हातून पापपुण्यादी मिळवच्या पेक्षा तातल्या तातूनही चित्तशुद्धी जावच्या दृष्टीन म्हणा किंवा भगवंताची कृपा संपादन करून घेवचे म्हणा ह्या दृष्टीनं अनन्य चित्तानं त्या परमात्म्याचे स्मरण करूंक जाय म्हणून सांगचे विचार. स्मरण भक्ती ही सुद्धा नवविधा भक्तींची श्रेष्ठ म्हणून सांगिल्लें आसा. तेन्ना तुम्ही सर्वजण आज हांगा जमिल्ले आसा. तुम्ही सर्वान अतिशय आनंदान भक्तिभावनेन दोन्ही स्वाम्यांक स्वागत करून गुरुपिठाक दोन्ही गुरुपिठाक भक्तिभावनेची सेवा केल्ली आसा ती पळोवन आमकां अतिशय आनंद जाल्लो आसा. त्याचबरोबर आयच्या दिसाक मारिकांबा देवीचे दर्शन घेवचे दृष्टीन तुम्ही सर्वजणांना योग्य ती व्यवस्था करूनही दिले तेही पळोवन आमकां अतिशय आनंद जाल्लो आसा. आमी श्री मारिकांबा देवी चरणी भवानी शंकर पंचायतनं देवाचरणी गोपालकृष्ण देवाचरणी प्रार्थना करतात की अशीच सर्व समाजाक अशीच धर्मान चलची सद्बुद्धी सद्विचार सत्प्रेरणा सर्वांच्या मना भितर असेल तर परमात्मा त्या परमात्म्याची पूर्ण कृपा दृष्टी सर्वांचे मनातल्यानं भगवंताचे नित्य स्मरण गोपालकृष्ण देवाचे भगवान श्रीकृष्णाचे नित्य स्मरण जायत रो की जेणेकरून सर्वांचे सदैव कल्याण जातले इतले सांगून मिळिल्ल्या सर्वांक प्रीतीन नारायण समोर आशीर्वाद करतात.